कुडण्या आणि मोल्या हायस्कूल फोडून 4 दीस जावचे पयलींच आता दिवचलचे श्री शांतादुर्गा हायस्कूल फोडपाची घडणूक घडल्या। चोरांनी कपाटां आणि ड्रॉवर फोडून रोख रक्कम फारयली। 20,000 परस चड रक्कम चोरयेक गेल्या आसूं येता असो अदमास आसा। दिवचलच्या श्री शांतादुर्गा हायस्कूलाची मुख्य गेट मोडून चोर भितर सरले। उपरांत चोरांनी कार्यालय फोडले। मुख्याध्यापिकेच्या कॅबिनांतले कपाट फोडून तातूंतल्यो चावयो काढून ह्या कार्यालयांतली कपाटां आनी एक ड्रॉवर उगडलो। परीक्षा फीचे सुमार 3 लाख रुपया आशिल्ले, मात ते बँकेन भरपाक कालूच क्लार्कान व्हेल्ले। ताका लागून चोरांच्या हाताक चड रक्कम लागूंक ना। 20,000 परस चड रक्कम चोरयेक गेल्या आसूं येता असो अदमास आसा। पुलिशेक खबर मेळटकीच पुलिशेन पंचनामो केलो। हायस्कुलान राती चोरी जाली। आमकां ती सकाळी 7 वरांचेर आमचे स्टाफ येतकूच तांकां कळ्ळें। सकयले लॉक फोडून वयर येवन ऑफिस फोडलें आनी ऑफिसांतल्यान थोडी कॅश व्हेलाचो अंदाज आसा। पुलीस आतांच आयिल्ले आसा, इन्वेस्टिगेशन चालू आसा। अजून आमकां टोटल कितें जालां ती परिस्थिती कळिना, पण आमचे कडेन सगळे CCTV आसा। CCTVचे फुटेजी आमी आनी थोड्या वेळान चेक करतले। पुलिसेचो पंचनामो चालू आसा। कितें जाता तुमकां कळयता मागीर कशें कितें जालां, कितले लॉस जाला कितें। अंदाज म्हणजे कितें प्रत्येक हेडा आमचे कडेन खूब वेगळे वेगळे हेड्साची इन्स्टिट्यूशनाचे थोडे थोडे पयशे आशिल्ले, पूण कितले ते एक्झॅक्ट आमकां अजून कळूना। प्रत्येकाक सगळे आपयला, अजून प्रिंसिपल बी पावत आयले ते हेतूंत आमकां कळटलें। हेड क्लार्क पावला, हेड क्लार्का कडेन थोडे 20,000 रुपया तांचे हातून आशिल्ले। बाकीचे काल एक व्हडलो एमावंट बोर्डाचो आशिल्लो, पण तो आमी बोर्डाचो एमावंट त्या क्लार्कान घरा व्हेल्लो म्हूण ते पयशे वाचले व्हडले 3-1 लाख रुपया। पूण बाकीचे आतां कितें बारीक आसतले, 20-25,000 तरी मिनिमम डेली एक्सपेन्साची केस आसतली, ते थोड्या वेळान कळटलें। राती अंदाज जाले 2-2:30 मागीर आसूंक जाय। 2-2:30 पर्यंत हांगा लोक आसा, रहदारी लोकांची आशिल्ली। 2:30 मागीर बी आसूंक जाय। CCTV कॅमेरा बी सगळे कडेन आसा, सगळे कडेन फूल टोटल आमचे कडेन आसा। हांगा आमचे कडेन 25 कॅमेरा आसा, खंयच्या तरी कॅमेरान ट्रेस जातले। सगळे एंट्रन्स पासून टोटल हाजेर कॅमेरा आसा। दिवचल तालुक्यातल्या कुडणेचे श्री महालक्ष्मी हायस्कूल फोडून 4 दीस जावचे पयलींच आता चोरांनी दिवचल शारांतले श्री शांतादुर्गा हायस्कूल टार्गेट केले। चोरांनी ह्या हायस्कुलाचे कार्यालय फोडून 20,000 परस चड रक्कम फारायल्ल्याचो अदमास आसा। ही चोरी काल मध्यान राती उपरांत घडिल्ल्याचो मुळावो अदमास आसा। चोरांनी हायस्कुलाची मेन गेट मोडून भितर प्रवेश केलो। उपरांत कार्यालयाचे दार मोडून भितर सरून मुख्याध्यापिकेच्या कॅबिनांतले कपाट फोडले। ह्या कपाटांतल्यो चावयो घेवन चोरांनी कार्यालयांतली हेर कपाटां आनी ड्रॉवर उगडून पयशांचो सोद घेवपाचो यत्न केलो। मेळिल्ले खबरे प्रमाण विद्यार्थ्यांची 10वीची फी मेळून सुमार 3 लाख रुपया काल मेरेन ऑफिसांत आशिल्ले, मात ते बँकेत भरपाक लागून कालूच हायस्कुलाच्या क्लार्कान ही रक्कम घरा व्हेल्ली अशें कळटा। वेवस्थापन मंडळाक हे चोरये विशीं म्हायती मेळटकीच तांच्यांनी पुलिशेक खबर दिली। दिवचलचे पोलीस घडणूक थळार येवन तांच्यांनी चोरयेचो पंचनामो केलो। पुलीस सध्या ह्या प्रकरणाचो तपास करतात। ह्या चोरयेक नेमके कितली रक्कम चोरयेक गेल्या ते उपरांत कळटले। गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।